जो इशू चालू आशिल्लो ते आमच्या चीफ मिनिस्टर स्वता हांगसर येयले, सगळ्यां कडेन चर्चा केली आनी सगळ्यांनी मेळून ठरयलां की हो स्ट्रायक ह्या पयलीं मुखार सरचो ना, कारण हो स्ट्रायक सगळ्या नॅशनल लेवलाचेर इंट्रस्ट आशिल्लो, सगळे पळयताले आनी नेमकें कितें एंड जालें हाजेर सगळ्यांचे इंट्रस्ट आशिल्लो. तुमकां चीफ मिनिस्टर जे डिमांड्स एग्री जाले तेजे बद्दल सांगताले, पूण एक व्हडलो कॉन्ट्रोवर्शियल आशिल्लो की हेल्थ मिनिस्टर हांगा येवन माफी मागतलो काय कितें. दुसरो आर्ग्युमेंट चालू आशिल्लो की एक गव्हर्मेंट ऑफिसर कसो डिमांड करूंक शकता की हेल्थ मिनिस्टर येवन हांगसर माफी मागपाची. हांव तुमकां सांगता, खंयच्याच गव्हर्मेंट ऑफिसराक माफी मागपाक खंयच्याच मिनिस्टराक आपोवपाक रायट. आमचें जें कितें जाता तें कम्युनिकेशन आसचें पडटा. परत खंयच्या हेल्थ मिनिस्टरान सोशल मिडियाचेर आनी हाजेर जी अपॉलॉजी दिल्या ती मान्य आसा, पण ताची कॉपी आमकां ऑफिशियल चॅनलांतल्यान आमकां केन्ना तरी पावतली अशी आमकां आशा आसा. आमी ते ऑलरेडी कांय सांगला प्रश्न विचारलो की आपयले जर तुमकां खबर आसा की आपोवंक शकना जाल्यार कित्याक आपयलो. लोकांक ते कळून आशिल्लें की रुद्रेशान कितें सांगलेलें. रुद्रेशान सांगलेलें जे जाग्यार तो इन्सल्ट जाला थंय अपॉलॉजी. रुद्रेशाक आपले अपॉलॉजी करपाक आपोवनाशिल्लें. ही अपॉलॉजी ज्या खुर्चेक जाल्ली, ज्या खुर्चेर तो मिनिस्टर बसलो जो बसूं जायनाशिल्लो आनी थंयच्यान जें कितें केलें ताची अपॉलॉजी आशिल्ली. आनी जेन्ना स्वता गव्हर्मेंटाचो चीफ हांगसर येयला, आमी जर भितरचो रिच्युअल आशिल्लो. आयज जें कितें जालें ते मिनिस्टर अपर हँड्स घेतलो जे मेडिकल कल्चरान युनिवर्सिटी गोवा मेडिकल कल्चर जावं जायना, कारण ते ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसता. पूण आमी खंय तरी स्वता दोतोर एडमिनिस्ट्रेशनाच्या कारणान ही परिस्थिती जाली जी जावं जायनाशिल्ली. ताका लागून जी खुर्ची आमची इन्सल्ट जाल्ली ती खुर्ची आमी भितर हाडली आनी आमी सगळ्यांनी ती CMOच्या मुखार जे जालें ताणी आमी स्वता अपॉलॉजी केली की हेजो फोट ह्या खुर्चीक जो इन्सल्ट करतो तो आमी करचो ना. आमी मुद्दम सांगता, जे रुद्रेशान ज्या दिसा काम केलें हेल्थ मिनिस्टरान ताका सर सांगलो, तरी पूण तो आपली ड्युटी जाले बगर ती खुर्ची ताणी सोडली ना. हे सगळ्यांनी हे कोणाक खबर नाशिल्लें. हो आमच्या दोतोरांचे रिस्पेक्ट आनी डिग्निटी आमी CMचे खूब उपकारी आसा, कारण ताणी स्वता येवन हे, कारण ते स्वता एक डॉक्टर आसा आनी जे इथिक्स एथिकेट्स तांकां कोणी सांगपाची गरज ना. सो हे मुखार केन्ना जावचें ना हाचेर आमी स्वता एक युनायट जाले. हे नॅशनल लेवलाचेर कारण तेणी 72 अवर्साचो दिल्लो. आमी तांकां सगळ्यांक अपील टू एंटायर नॅशनल मिडिया. CM himself has come and briefed us our grievances and settled the issue. Thank you. Good afternoon, everyone. Thank you, CM sir, for coming to Goa Medical College and clarifying our doubts, meeting our demands, and on also the perspective of Federation of All India Medical Association. I would like to thank CM sir for addressing this issue with immediate effect. An MOU has been signed by in presence of CM sir with our Dr. Rudresh sir and everybody, and we have been strived together to work better. Also, I would be happy to announce that GARD and FIMA both together we announced that we are calling off any form of strike which did not start in the first place, but to clear all the confusion, there will be no strike for the betterment of people of Goa, because people of Goa should not suffer at any cost. Thank you. I'm CM गार्डाकडे डिस्कशन केलें आणि आय एम थँकफुल टू दी गार्ड फॉर अंडरस्टँडिंग दी सिच्युएशन and they have called off the agitation. I'm also thankful to our faculty members that in a larger interest of Goa Medical College they have withdrawn the agitation, and we will see that we make this institution once again a better place for every Goan in Goa Medical College. Thank you. गोवा मेडिकल कॉलेजचे गार्ड आणि त्यांचे फॅकल्टी असोसिएशन्स हाच्या मदीं तेंच्यांनी जो स्ट्रायक करपाचो चिंतलेलो त्या संदर्भात काल हांवें ताका आफोवन घेतले. तांचे असोसिएशन डीन गोवा मेडिकल कॉलेज MS गोवा मेडिकल कॉलेज हांच्या बरोबर डिस्कशन्स केले. तांच्यांनी म्हज्या मुखार एक 7 डिमांड दवरले. ते 7 डिमांड जे आहा तेजे डिटेलान डिस्कशन जाल्या उपरांत
ओके त्यांचे 7य डिमांड अशे पास केल्या जे इन्क्लुडींग आमी जशें म्हणटा की व्हिडिओग्राफी फोटोग्राफी अलाउड करप ना किंवा इन फ्युचर तांकां प्रोटेक्शना खातीर हांगासर नवीन PSI अपॉयंट करप आउटपोस्टाचेर आणि बाकीचे पुलीस फोर्स एडिशनल 50 पुलीस फोर्स दिवप आणि अशा आणि जो इन्सिडंट जालो त्या पद्दतीचो इन्सिडंट इन फ्युचर परत एकदा केन्ना जावचो न्ही हे तेंचो डिमांड आशिल्लो ते इन्क्लुडींग देअर विजिलन्स कमिटी विच इज नाव हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ Dean of Goa Medical College, MS of Medical College and the HOD member of that concerned department आणि कितें जालें आनी कन्सर्न प्रोटोकॉल जे आसा पळय हे सद्या वेळार फॉलो केले वयतले त्या खातीर हे सगळे कन्सिडर करून तांच्यांनी म्हज्या उतराक मान दिवन गार्ड डॉक्टर्स बाकीचे फॅकल्टी डॉक्टर्स आनी सगळे कन्सल्टंट्स हांची आतां मिटींग जावन तांच्यांनी हो स्ट्रायक कॉल ऑफ करपाचो ठरयला हांव तांचे खरोखरूच म्हणजे गोंयच्या जनतेच्या इंट्रस्टान आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या इंट्रस्टान तांच्यानी हे केला त्या बद्दल ताका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेज ही आमची अपेक्स मेडिकल कॉलेज आसा गोंयांतलो कितेंय इन्सिडंट जर जालो आसत जाल्यार सुरवातीक लोक सगळे हांगासर येता आणि अशा पद्दतीचो स्ट्रायक जावप हो योग्य नाशिल्लो लोकांच्या इंट्रस्टान कारण स्ट्रायक चालू उरलो आसत जाल्यार पेशंटा खातीर आनी आमच्या लोकां खातीरच योग्य नाशिल्लो ताज्या खातीर हांवें बेगीनात बेगीन इंटरव्हीन करून ताचे बाकीच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य केल्ल्यो आसा हांव परत एकदां म्हणजे डॉक्टरांचो समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन हांव तांचो तांच्यानी स्ट्रायक करूंक ना हाच्या खातीर हांव तांचो कार्य आसा रुद्रेश हांणी बी मोठ्या काळजांत बाकीचो जो इन्सिडंट जालो तो इन्सिडंट ताणें विसरून तांच्या बरोबर मेळून सातत्यात गोवा मेडिकल कॉलेजीत काम करतले हांव इतकेंच सांगता आणि स्ट्रायक ते करचे ना हे तेंच्यांनी म्हाकाय प्रॉमिस केला त्या पद्दतीन गोवा मेडिकल कॉलेजीचे फुडलें काम हे व्यवस्थित रित्या चालू उरतलें सीएम वो नेशनल इशू जाला सेंट्रल मिनिस्ट्री कडल्यान बीन तुमकां कितें आयला मैं इसके बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ क्योंकि पूरे देश भर में से इसके ऊपर जो लोग बात कर रहे थे उन्होंने जो स्ट्राइक कॉल किया था हमारे गार्ड और बाकी फेलो जो कंसल्टेंट और बाकी डॉक्टर्स जो गोवा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे थे उन्होंने 48 आवर्स का जो इंटीमेशन दिया था मैंने कल जो गार्ड डॉक्टर्स और बाकी सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग की उनके डिमांड्स मेरे सामने रखे सातों के साथ ही डिमांड्स मैंने उनके पास किए और उनका एक भी डिमांड ऐसा नहीं रहा है कि बाकी सभी डिमांड्स क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट फिर से नहीं होना चाहिए क्योंकि जो एक्चुअली जो कमिटी रहती है इट शुड बी हैंड्स फॉर हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ डीन MS और कंसर्न हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो हेड करेंगे और इसी के ऊपर हैंसफोर्थ जो प्रोटोकॉल फॉलो होगा इसी तरह से थर्ड इंडियन फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन पर्पज आउटपोस्ट जो हमारे यहाँ पे है PSI यहाँ पे डेप्यूट रहेगा एडिशनल 50 पुलिस फोर्सेज विल बी डेप्यूटेड एट द कैजुअलिटी लेवल एट द इमरजेंसी लेवल एंड इंक्लूडिंग द ICU NICU लेवल पे वहाँ पे डेप्यूट रहेंगे एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द गोवा और गोवा मेडिकल कॉलेज इज द अपेक्स हॉस्पिटल ऑफ द गोवा मेडिकल कॉलेज बाकी कुछ भी रहा तो बाकी सभी लोग यहाँ पे आते हैं इसलिए मैं गोवा की जनता की तरफ से गोवा की सरकार की तरफ से उनको बहुत डॉक्टर लोगों को स्ट्राइक फॉलो अप करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और हैंड्स फोर्थ उनको ये भी कहा है क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट फिर न हो इसलिए खुद एज ए चीफ मिनिस्टर आई विल ऑल्सो लुक इनटू द मैटर टाइम टू टाइम थँक्यू बिचोली CHCन एक बोर्ड लायला सीएम ताचेर कितें हाजे क्लियर कट फक्त व्हिडिओग्राफी आणि फोटोग्राफी करपा खातीर हॉस्पिटलांत अलाव आसचें ना हाज्या फुडें आमी पत्रकारांक अलाउड म्हणूंक ना परत एकदा नॉट मिडिया पर्सन द फोटोग्राफी अँड व्हिडिओग्राफी विल नॉट अलाउड इन द म्हणजे इंटेरियर ऑफ द हॉस्पिटल एकदा सर ते मिनिस्टर्स बीन MLAs बीन त्याचे व्हिडिओग्राफर घेऊन येता आणि मागीर ब्लेम करता मिडियाक ब्लेम करता सर आम्ही बंद करता म्हटल्या उपरांत बंद करता बात करने के बाद एज ए चीफ मिनिस्टर पर्सनली कम इनटू द डीन ऑफिस एंड डिस्कस इसलिए उन्होंने मेरी बात कह के इसको पूर्ण विराम दिया Dr. Udresh himself has signed the MOU and he has accepted the term that respected Chief Minister sir has prepared in our meeting last time. And we will keep a strict follow-up regarding that factor and ensure that whatever we had demanded, such as the end to any form of outside influence to hospital protocols
and any form of abuses or any form of threatening to doctors, it will not be tolerated. And he has increased the he has increased the police force, the security of the hospital. He has appointed PSI sir for our protection, and in all those aspects, I feel for now we would like to move forward. Also speaking on behalf of Federation of All India Medical Association, I would like to thank CM sir for stepping in at the right time, and for the betterment of people of Goa, we have decided that we will not be obstructing any form of hospitable service. Any form of strike will not take place. However, our fight will continue to each and every doctor, not just of Goa but of the whole nation, who on daily basis feel threatened, who are abused, or who are sometimes even physically assaulted. My stand still remains the same. Thank you. Patient care has never been hampered and will never be hampered. We always keep in mind that it is the poor patients who suffer at the end. So we will ensure that nothing ever happens, and I expect the people of Goa to trust the doctors of GMC to let us work. I'm not going to speak anything other than this. Thank you so much. राष्ट्रीय